सगळ्यांक खबर आसतले की आयज गव्हर्मेंट आसा म्हणजे एक आत्मा आसा आनी शरीरूच ना अशें जाल्लें आसा. आनी ह्या खातीर म्हाका दिसता आयज एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा तें आमचें पूर्णपणे कॉलेप्स जाल्लें आहा. म्हाकाच अशें न्ही, आयज 15 लाखांचो प्रश्न लोकांचो प्रश्न आहा की तांकां खरो न्याय मेळना. ह्या खातीर आयज आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आसा. गरीब लोकांक खरो म्हटल्यार गरीब लोक आयज तळमळटा आपलें काम जावपा खातीर. जें काम सरकारान आनी चीफ मिनिस्टरान करपाचें आसलें तें जायना. आयज एडमिनिस्ट्रेशन संपूर्ण अशें कॉलेप्स जाल्लें आसा. आनी एडमिनिस्ट्रेशना खातीरूच म्हाका दिसता आमचें हें जें सरकार जें जावन गोंयकारपणाचें, पण गोंयकारांचें राखपाची जें आसा तें आयज सरकारा कडेन ना. कारण आमचो चीफ मिनिस्टरूच जवळ जवळ 8 म्हयने जाले आमकां दिश्टीच पडना सारको. खंय तर न्यूयॉर्क वता, अमेरिकेक चल्लो तो आनी थंयसून सरकार हें करता. दिल्लीक गेलो, दिल्लीकसून AMCसून सरकार हें करता तो. आतां ताळगांवसून तो आपलो सरकार चलयता. जें आमकां सचिवालय दिल्लें आसा, इतलो आवाढव्य खर्च केल्लो आसा, थंयसून म्हणटा ते खरें म्हणटा चीफ मिनिस्टरान आपलो राज्य कारभार चलोवंक जाय आसलो. पण दुर्दैवाची गोश्ट आयज 8 म्हयने जाले. आयज 8 म्हयन्यान फक्त ताळगांवसून, दिल्लीकसून आनी अमेरिकेसून हो सरकार चल्लो जाता. म्हाका कळटा आमचे चीफ मिनिस्टर जे आसा ते व्हडल्या रोगांसून चल्ले, कारण हेल्थ मिनिस्टरान सांगलें आहा की तांकां पेनक्रियाटीक कॅन्सर जाल्लो आहा म्हणून. म्हाका कळटा, म्हाका दुख्ख जाता. हांव महालक्ष्मीच्या ह्या जागेरसून हांव महालक्ष्मीक प्रार्थना करता की तेंची बेगिना हेल्थ सुदारपाची. पण एक समाजसेवक, एक नागरीक आनी एक RTI नॅशनल RTI अवॉर्ड ह्या नात्यान हांव सांगूंक सोदतां की आमचें सुद्दां एडमिनिस्ट्रेशन जें आसा, गोंयचें एडमिनिस्ट्रेशन आसा, गोंयकारांचें जें एडमिनिस्ट्रेशन आहा तें आयज पूर्णपणे कॉलेप्स जाल्लें आहा. हें दुख्ख दिसता म्हाका दुख्ख जाता. पण हेजो अर्थ असो न्ही की एडमिनिस्ट्रेशन पूर्णपणे कॉलेप्स जावन गोंयाचें सत्यानाश करपा खातीर आमी उठोवंक ना. हो गोंय जें आसा तें आमकां फ्रिडम फायटरांनी आपणे स्वताचो संवसार पिड्ड्यार करून आपलें बलिदान करून हो गोंयांत दिल्लें आसा. म्हणून आयज हो गोंयान आमी गोंयकार म्हणून आमकां आयज ताट मानेन जगपाचें हें फ्रिडम फायटरांनी दिल्लें आसा. नारी अधिकार NGO have already started a survey in Ponda-Shiroda belt to understand the problems of the unemployed youth and the related issues to unemployment. I strongly condemn the easygoing attitude of the BJP government and also the failure of the government to tackle the issue of unemployment, which is the major problem in the state.